9वें वरोस जानेराच्या पयलेर बाग्योंत मारी देबामाताची दोबाजीक परब पयलें वाचप लोकगंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप आवेस वर्सो वोळी 2227 सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हटलें, आरोना आनी ताच्या पुताक कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुतादुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं, सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं, सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं। हे पोरी इस्रायलाच्या पुतादुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों। देवाचें उतोरें। अंतर्गीत जबाब। कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी। कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी। दुलोबाईन तुजें दर्शन आमकां फावो कर। एपोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले, तूं एकलोच सोडवडनार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें। जबाब। कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी। राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय परमणे जोडटी करताय, निती परमणे करताय पोरसांची मुनसुबी, पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय। जबाब। कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी। राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू। देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं। जबाब। कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी। दुसरें वाचप। बाग्योन पावलून गलियेसेकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप आवेसभर 4 वोळी 4 ते 7। बाबा भयणीनो, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो। तो एके ओस्तरेक जल्मलो, समोर्ती काल जल्मलो आनी समोर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो। तुमी पुद्दुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो, आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो। देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला। देवाचें उतोरें। उद्गार। सर्वेस्पराक जोय जोय। जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो। सर्वेस्पराक जोय। शुभ वर्तमान। लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवर 2 वोळी 16 ते 21। आनी वेगवेगळीं वचत जाल्यार मारिया जुजे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक गवल्यांक मेळ्ळी। बालकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें आनी गवळ्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं। आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गळोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगलें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवली परत गेले। बालकाची सुनोत करूंक 8 दीस बतोच तो आपल्या आवयच्या कुसब्यान संभवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने।